Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना वाहिनी देवदर्शन कार्यक्रम पळयत आशिल्ले सक्कड आमगेले आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. वीक्षकांनो, आयचे एपिसोडांतू आमी कुमटा गांवां आसचे श्री देवकी कृष्णा महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान म्हळ्यार एक कुलदेवस्थान तुमगेले खातीर घेवन आयलीं ती. कार्यक्रम पळयत आशिल्ले तुमकां सगळ्यांक कार्यक्रमाक स्वागत सांगता. हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हस्तद्वैनकमले धारयन्तीं स्वलीलयाहारनूपुरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं इचन्ते मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। अंजनीगर्भसम्भूता कपीन्द्रसचवोत्तमा रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष मां सदा। देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान हे कुमटाचे एक इतिहासाबतीर कुमटा गांवां एक प्रथम देवस्थान एक आनी कृष्णाचें एक देवस्थान आशिल्लें प्रथम म्हणला आसतना हांगा देव व्यंकटेश गोपाल कृष्ण भट हांव हांगा हे देवस्थानाचे पुजारी जावन आसून आज साम्याल एक परम आमगेले एक प्रभू कुटुंबाचे एक देव जावन वचून आमगेले एक पूर्वजन हांगा जे देवस्थानाचे एक पुजाचे आज पासून नियमीत उत्सव की कसला आसकी ते पुराय आज पासून आमी चलोवन घेवन आयिल्ले आसात। म्हणला आसतना एक देवकी कृष्ण महालक्ष्मी देवस्थानाचे इतिहास तर पळोवचे गेल्यार हे एक एक अगदी पुरातन देवस्थान जावन आसून आमी आमगेले एक गोवाच्यान हांगा एक उत्सव मूर्ती की एक मूल मूर्ती हाण घेवन आमगेले प्रभू कुटुंबाचे एक तांगेले एक म्हालगड्यान तांगेले एक देव परंपरे राखून घेवचे खातीर हांगा मूर्ती हाण घेवन हांगा प्रतिश्ठा की पूजान करून घेवन ताजे नंतर एक आमगेले स्वामी आले विद्याधिराज तीर्थ महाराज स्वामी आले एक आशीर्वाद घेवन हे एक नवीन आमी हांगा देवस्थान करून घेवन हांचे एक वर्धंती जावंक घेवन आतां 16 वर्सां जाल्लो आसा। म्हणला आसतना हांगा एक देवाल एक हांगा उत्सव कार्यकी आमगेले आनी एक महाजनालय एक बरे योग्य रितीन एक संबंध उरून घेवन एक आमी एक कार्य हांगा जावचे कार्यक्रमा भितर प्रत्येक हांतूक एक उत्सवान एक उत्सव कथेन भाग घेवन घेवन हांगा एक प्रति दिवस त्रिकाल पूजिकी आनी तशीच प्रति मंगळारा भजन की आनी तशीच हांगा एक 8 विशेष एक उत्सव के आनी तशीच एक हांगा 8 महासंतर्पण की हे पुरा कार्य आज पासून एक आमी महाजनाले एक सहकार घेवन तशीच बाकी भक्त बंद जनाले एक आमी सहकार घेवन आज पासून हे कार्य करून घेवन आयिल्ले आसात। म्हणला आसतना अशीच एक देवकी कृष्ण म्हळ्यार आमगेले खाली एक हांगा JSB न्ही अशी
बाकीचे इतरेचे कास्टाचे बी हांगा एक तांगे एक संपर्क दवरूंक घेन तांगेले एक बऱ्यापणा भितर बी जावं तांगेले मनाक कसली इच्छा आसा की ती परिपूर्ण जावचे खातीर आमगेले एक परमात्मा चरणा म्हळ्यार येवन सेवा करून आज पासून ताणें बी धन्य जाल्ले आसात म्हणला आसतना एक देवाले अनुग्रह आमी हांगा कसली एक मना इच्छा करता की ती देव आमकां परिपूर्ण जावंक घेन आज पासून ते एक तागेले चौकाच्या कार्याक संबंध जावंक घेन कशें जावं की तोच्यो आमकां एक बुद्धी प्रेरणा दिवंक घेन आज पासून आमी एक पूजा की उत्सव की कार्य की आज पासून आमी करून घेवन येयल्ले आसात अशीच एक देवाले एक अनुग्रह तशें आमगेले महाराज स्वामीले एक आशिर्वाद बी हे आमगे समस्त GSB समाजाचेर प्राप्त जावन अशीच आमकां एक देवाले सेवा करता तशी तो देव अनुग्रह करूं म्हण आमी देवाला प्रार्थना करते आसात. हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदानो अकळंक चरित मकर कुंडलधर अकळंक चरित मकर कुंडलधर सकलर पालिप हरि कुणिदानो सकलर पालिप हरि कुणिदा नम्म हरि कुणिदा नम्म हरि कुणिदानो हरि कुणिदानम्म हरि कुणिदा ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಧರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಧರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದಾನು ಹರಿ ಕುಣಿದಾನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದಾನು ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಭಾಪುರಿ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದಾನು ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದಾನು ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದಾನು ಪಟ್ಟಿಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ಉಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ಧಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದಾನು ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೊಳಾಡುವ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೊಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही
कुमटा गावांचे श्री देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ कुलदेवस्थान पळयले. आत एक सान विराम घेऊया. Devagiri Tea presents Devadarshana. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही कुमटा गावांचे श्री देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान पळयले. कुणिदा पुरंदर विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल हरी कुणिदानो पुरंदर विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल पुरंदर विठ्ठल हरी कुणिदानो हरी कुणिदा नम हरी कुणिदा हरी कुणिदा नम हरी कुणिदानो 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 हरी कुणिदा नम 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 हरी कुणिदानो हरी कुणिदा नम हरी कुणिदा नम हरी कुणिदा नम हरी कुणिदा हरी कुणिदा नम हरी कुणिदानो हरी कुणिदा नम हरी कुणिदा नम हरी कुणिदा नम हरी कुणिदा हांव श्री देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान हेरवट्टा हाजो कार्यदर्शी तुमकां आमगेले देवस्थाना बद्दल संक्षिप्त जल्तसली माहिती दिता. देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान जें आसा हें गोंया भितरी आमगे म्हाशेलां भितरी आमगेलें मूलस्थान आसा. ताजे शाख जो आसा हो आमी हेरवट्टा भितर स्थापन केलो आसा. हे मूल देवस्थानांतून हाडीत आसलें देवाक आमी पयलें आमगे म्हालगड्यांनी हांगाची एक 200 मिटराची हांगा गद्दे आसा त्या गद्द्या भितर स्थापन केल्लें. तें गद्द्या भितर स्थापन केल्लें ताजे नंतर लोकांक संपर्क जावका लोकांक अनुकूल जावका म्हणून आमगे म्हालगड्यांनी 1949 भितर हांगा एक नेळ्याचें देवस्थान एक सांचें बांदलें. 49 धरी न्हू 2001 वरीक आमी ते देवस्थाना भितर पुजा अर्चन आनी भजन करता आशिल्ले. कडे आजचे आधुनीक युगा भितर सर्व देवस्थान उद्धार जावचे सुरू जाली. आमगेले देवस्थानांत आशिल्ले वरी आसले म्हूण सांगून आमगेले कुळावे लोकांक मात खेद जालो आनी आमी एक 4 लोक मेळून न्हू युवक मेळून न्हू आनी हे देवस्थान नवीकरण करका जिर्णोद्धार करका म्हूण सांगून आमी योचना केली. हे योचनेक करता जाल्यार मुखावेले भविश्याचे सादारण एक 100 वर्सांचे आमी भविश्याचे मुंदालोचन करून न्हू हें करता आमी विचार केलो. ते प्रकार देवस्थान स्लॅपाचें करता ताका माळ उरका ते जे माळ आसा थंय आमगेले परम पूजनीय स्वाम्याक उरचे खातीर सेपरेट वेवस्था उरका अशी आमी योचना करून न्हू 2001 भितर हें देवस्थान आज जें हांगा तुमी चित्रीकरण केल्लें आसा हें देवस्थान आमी 2001 भितर परम पूजनीय श्री विद्याजराज तीर्थ स्वाम्याले कमल हस्तान आमी हांगे प्रारंभ केल्लें आसा. स्वाम्यान आमकां जे दिवस उद्घाटन केलें हें देवस्थान ते दिसाक तांणी मनस्पूर्वक जावन घेवन आमकां समस्त कुळाव्यांक आशिर्वाद केल्ले आसा की हे देवस्थाना निमित्त तुम कुळाव्या इतलें न्ही हे संपूर्ण हे हेरवट्टा गांवच्या लोकांक ಒಟ್ಟು लोकांक बऱ्या पडून जावं म्हणून सांगून तांणी आशिर्वाद केल्लो आसा. हो म्हाका उडगास आसा. त्या प्रकार पयलें आमी हांगा आमगे देवस्थाना भितर खाली एक वर्धंती उत्सव जाता आशिल्लो. ते बी
8 की 10 कुळा आमगे घर आमगेली ताजे ಒಟ್ಟು लोक मेळून घेवन 60 लोक नावे 70 लोकां भितर ती वर्धंती उत्सव जावन तशेलो जाल्यार 2001 भितर हे नवीकरण जाल्या नंतर आतां हे देवस्थाना भितरी ಒಟ್ಟುची 8 कार्यक्रम जाताय. हे 8 कार्यक्रमा भितरी वर्धंती उत्सव जो आसा अत्यंत विजृंभणेन अत्यंत वैभवान तो भगवंत करून घेता. पळय आतां आमी 8 कार्यक्रमा भितर सांगता तुमकां पळया. माघ शुक्ल प्रतिपदा ते दिवस आमगे वर्धंती उत्सव जाता. हे वेळार 3 दिवसा कार्यक्रम जाता. ती 3 दिवसा कार्यक्रमा भितरी के जे आमी म्हालगड्यान सांगया नवविध भक्ती श्रवणम कीर्तनम विष्णुर अर्चनम पादसेवनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सांगितलें आसा. हे नवविध भक्तीचे जे प्रदर्शन जे आसा हे 3 दिवसां भितर जाता. माघ शुक्ल प्रतिपदा द्वितीया आनी तृतीया हे 3 दिवस. ताज नंतर ते दिवस हांगा उणे म्हणसकीची 1,500 लोक जेवण करताय. एक टायम 60 लोक जेवत आशिल्ले. आतां 1,500 ते 2,000 लोक हांगा जेवण करताय. भुरी भोजन उरता ते दिसाक. आनी दुसरेचे ज्येष्ठ मासा भितर मंगळवार ज्येष्ठ मासाच्या प्रथम मंगळवार दिवस ज्येष्ठांतूर मंगळवार म्हणून आमगेले म्हालगड्यांनी हांगा आचरण करून हाडलें आसा. ते दिवस बी देवाक विशेष रितीन पुजा अर्चना जाता. तिसरेचे संप्रोक्षण जाता. देवाक संप्रोक्षण करताची ते आषाढ मासा भितर. आषाढ मासा संप्रोक्षणा भितर ಒಟ್ಟುचे होम हवन धुवन करून ಒಟ್ಟು करून देवाक नवीन आनी हें करताय कसलें कलाभिवृद्धीचे स्थापन करताय. ताज नंतर श्रावणा भितर फुलां पूज जाता. ते फुलां पुजे भितर देवाक एक विशिष्ट रितीन आमी अलंकार करून विशिष्ट भंगीन ते देवाक चित्रीकरण करून सार्वजनिकांक हांगा आनी कुळाव्यांक परिसराच्या हेरवटकारांक वटूची भारी खुशी आसता ते दिसा फुलां पुजे दिसाक. ताज नंतर जेवचें कृष्णाष्टमी जाता हांगा. ती श्रेश्ठ ती आमी देव कृष्ण आनी ताजे अष्टमी कशें जाता पूण तुमी जिल्ल्या घाला तुमी पळया हें. ताज नंतर जेवचें नवरात्री दिसा 9 दिवस हांगा कार्यक्रम आसा. 9 दिवस आमगे 9 कुटुंबाचे एक कुटुंबाचे एक दिवस कार्यक्रम करता. आनी दसरे दिसाक नवमी दिसाक हांगा कनिश्ट म्हळ्यार 1,000 लोकांक आमी बरी भोजनाची वेवस्था करताय. ते 9 दिवसां भितर आमगेले कृष्णाक वैविध्यमय भंगीन ताका अलंकार करून विशिश्ट रितीन ताका पूज करचे ते 9 दिवसां भितर पळोवच्याक दिसता. ताजे नंतर कार्तीक मासा भितर दिपोत्सव ते 1 म्हयनो वरीक हांगा देवस्थाना सुत्तूची भितरी भायर दोन्ही कडनं दिपोत्सव कार्यक्रम जाता. ते बद्दल आमीची आमी कोणाली हाडचे कोणाली हें करतना डिमांड करतना आमी कुळावी ಒಟ್ಟು लोक म्हणून भारी चंद रितीन दिपोत्सव करताय. ही आमगेली देवस्थानाच्या कार्यक्रमाचे हांवें संक्षिप्त तुमकां विवरण दिल्लें आसा. हाजे नंतर आमी स्वाम्यान उद्घाटन करचे वेळार सांगिल्लें तुमी करार तुमी 4 प्रभू कुटुंबाच्या तिकीची तुमी बलवंतासार मारया म्हूण सांगून आमकां आनी तुमी बरें जातलें म्हूण सांगून आमकां आशिर्वाद दिल्लो. स्वाम्यान खंयचे घडीचे तो आशिर्वाद दिलो की भगवंता हागेर आमकां अनुग्रहान जे दिवसा आमी अन्न संतर्पण सुरू केलें की आमी स कार्यक्रमा भितर अन्न संतर्पण आसा. हे जे दिवसा आमी अन्न संतर्पण सुरू केलें की ते दिवसाला आजी वरीक आमकां अन्न संतर्पण कसलीय तोंदर येयली ना. ते अत्यंत विशिश्ट रितीन अत्यंत सामुहीक जावंक न्हू अत्यंत उट्टू लोक हात लावंक न्हू ही अन्न संतर्पण मात्र बरे रितीन जाता. आमी कितले त्या वेळार आमी कितले आर्थीक जावंक न्हू मागचे आसले तिकीची आज आमकां देवा देन दुडवा जावं कसल्याकच आमकां तोंदर नासना. आमगेले देव तागेले सेवा आमगेले हातान करून घेता आनी मुखार हाजे बरें आमगेले चिरडूं लागीं आमगेले भावी पिळगीन हाज्या बरें देव आमगेले सेवा करून घेवन म्हणून हांव इच्छा करता. म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा तुम्ही नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा
गोपालमणा तुम्ही नारायण गोविंद गोपाल हरि नारायण गोविंद गोपाल हरि नारायण हरि हरि राममण राजा राममण सीता राममण आत्मा राममण राममण राजा राममण सीता राममण आत्मा राममण राममण राजा राममण सीता राममण आत्मा राममण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा तुम्ही नारायण श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा कुंज विहारा गोविंदा गोरस चोरा गोविंदा कुंज विहारा गोविंदा गोरस चोरा गोविंदा गोपिका हृदय नंद किशोरा पीतांबरधर गोविंदा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा तुम्ही नारायण गोविंद गोपाल हरि नारायण जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राधा कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राधा कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राधा कृष्ण हरि राम कृष्ण राम कृष्ण हरि राम कृष्ण राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि
आयचे ह्या एपिसोडांतू तुम्ही उत्तर कर्नाटकाचे कुमटा गांवाचे देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान पळयले. हे कार्यक्रम तुमकां संतोष दिवन आसचे पुरो. आमगेल कार्यक्रम म्हळ्यार देवदर्शन सद संजे 8 ते 8:30 आनी सकाळी आनी एक पटी 8 ते 8:30 तुमकां पळोवच्याक मेळटा. तुमगेले सक्कड दोस्तांक आनी तुमगेले लेखतल्यांक हे कार्यक्रमा विशयी सांगाती. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक स्पंदन वाहिनी तर्फेन धन्यवाद. Devagiri Tea presents Devadarshan.